टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले आमगेले सकट वीक्षकांक नमस्कार. श्री महाविष्णुले अवतार जावन आसचे श्री नरसिंह देवालय तशीच परशुराम देवालय मूर्त्यो एकची देवस्थानांतू आसून पूज घेत आशिल्ले एक विशेष देवस्थान गोवाचे काणकोण तालुक्याचे पैंगिनी हांगाचे महारवाडा मळेल गांवांत आसा. हे देवस्थान 12 शतमानाचे कालार्थ कुनू आशिल्ले एक पुरातन देवस्थान. आर्त सुमार 15 वर्सां मागशी ह्या देवस्थानाचे नवीकरण वरण जाल्ला. तसल देवस्थानाचे दर्शन आज आमी ह्या कार्यक्रमा मुखेन करूया. वशिष्ठ गोत्राचे प्रभू गांवकर म्हणलेले एक कुटुंबाचे सुमार 200 कुटुंबाचे एक कुलदेवस्थान जावन आसचे श्री नरसिंह परशुराम देवस्थान. मडगांवातून सुमार 45 किलोमीटर्स, पणजीतून 85 किलोमीटर्स, तशी कारवारातून 21 किलोमीटर्स दूर आसा. श्री श्री विद्याधिराज स्वाम्याले सलहे प्रमाणे 2018 इसवींतू श्री विष्णु देवालय अवतार जावन आसचे श्री नरसिंह आनी श्री भार्गव देवांगेली मूर्ती श्री नरसिंह परशुराम देवळाचे नवीकरणा वेळारी देवळांतू प्रतिश्ठापन करयल्ल्या. सोमांगेले अमृत हस्तुनी प्रतिश्ठापित जाल्लेले ह्यो मूर्त्यो आत एक गर्भगुडींतू आसती. चतुर्भुजाचे श्री नरसिंह देवालय राबील विग्रह आनी धनसू परशुधारी जटामुकुट घाल्लेले श्री परशुराम देवालय विग्रह अपरूप जावन आसती. गर्भगुडींतू पवित्र जाल्लेले परशुराम चक्र आनी श्री लक्ष्मी नरसिंह देवालय सान विग्रह आसती. नमस्कार, हांव ज्ञानानंद लक्ष्मीनारायण प्रभू गांवकर, महालवाडा पैंगीण काणकोण गोवा हांगा म्हजें घर. आनीक हो नरसिंह परशुराम देव आमगेलो कुलदेव. आमगेली 12 घरां आसात हांगा प्रभू गांवकर कुटुंबी. ह्या 12 घरांचोच म्हण हो नरसिंह परशुराम देव कुलदेव. आतां ह्या 12 घरांची सगळी विस्तारीत जावन जवळ जवळ 200 कुटुंबां जाल्यांत भायर भितर, म्हणजे मंगलोर, बेंगलोर, बॉम्बे, अमेरिकेक अशें गेल्या, पूण मूळ सगळीं घरां 12 घरां. हांगा मूळ उत्सव म्हणजे एक वैकुंठ चतुर्दश आनीक शिवरात्री उमास. एक्चुली आमगेली महाशिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिसाक जी अमावास्या जाता तो हांगा मेन दीस. दिवाळेचेय बी प्रतिपदे पासून पुनवे पर्यंत हांगा डेली प्रत्येक घराण्याची रंगावली पुजा संध्याकाळी जाता. आनीक ह्या शिवाय जायची पुजा म्हण श्रावणाक पंचमी जाता. आनीक ह्या देवाच्या अंडर आनीकूय 25 आसात. ती हांगच्यान जवळ जवळ 4 किलोमिटर रानाक वयर जंगलां आसात. कळपुरुश, आदिनाथ, वागरो, कळी आनी चक्र म्हणून. आनी वर्साक अमावाशेच्या दुसऱ्या दिसाक प्रत्येक जाण आमी थंय वचून त्या देवतांची बी पुजा करतात आनी थंय तांकां आमगेलो वर्साचो जो मान दिवपाचो आसा तो मान दितात. आनी थंय दनपरां मागीर मिश्टान भोजन ब्राह्मण संतर्पण बी जावन सगळी फॅमिली गांवां येता. निरुपम चरितने वरगुण भरितने, निरुपम चरितने वरगुण भरितने, घोर दुरितगळा घोर दुरितगळा परिहरिसुवने रामा, करदली कोडलिय ಹಿಡಿದವನೇ, ಕರದಲಿ ಕೊಡಲಿಯ ಹಿಡಿದವನೇ,
करुणशरधिघे परमपुरुषने करुणशरधिघे परमपुरुषने रामा परशुरामा रामा सद्गुणधामा. नरसिंह परशुराम देवालयाचो एक महाजन. नरसिंह परशुराम देवालय अशें हे दोनूय देव जे विष्णूचे अवतार ते हांगा तांची स्थापना जाल्ली आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत नरसिंवाची एक दोन देवळां आसात, एक वेलिंग आनी दुसरें हें अशें म्हणपाक जाता. परशुरामाचें तशेंच पैंगिणी आनी एक देवालय आसा, पूण थंय परशुराम आनी पुरुशोत्तम आनी हांगा जे आसात ते नरसिंह आनी परशुराम. पयलें नरसिंह परशुरामाचें ल्हानशें देवूळ आशिल्लें आनी शिखर कलश नाशिल्लो ताका. नरसिंहाची एक स्तंभ आशिल्लो आनी परशुरामाचें एक चक्र आशिल्लें जें तुळशींत आशिल्लें आनी दोन वेगवेगळी गर्भकुडी आशिल्ल्यो ताज्यो. ताजे नंतर 2006 सुमार आमी सगळीं महाजन प्रभू गांवकर महाजन एक कडेन आयले आनी तांणी स्वाम्याक विनंती केली की आमी नवीन देवूळ बांदपाक सोदतात. स्वामी मुद्दम हांगा आयले आनी तांणी सगळें पळयलें आनी ताजे नंतर सांगलें की दोनूय देव हे विष्णूचेच अवतार. तेन्ना चवथो नरसिंहाचो अवतार आनी सवो परशुरामाचो अवतार दोनूय एकाच सभागृहांत एकूच गर्भकुडीक हाडात आनी ताजी स्थापना करून ताजी पुजा अर्चना करात. आनी स्वाम्याच्या आदेशा प्रमाण हें देवूळ बांदलें गेलें आनी 2008 मुर्ती प्रतिश्ठापना स्वाम्याच्याच हस्ते जाली. शिखर कलश प्रतिश्ठाय बी विद्याधिराज स्वामी जे आशिल्ले तांणी ही प्रतिश्ठा केल्ली. नेने मनवे युदु इंदिरापतीय नेने मनवे आनंद तीर्थ मुनीन्द्रवंदितना युदु इंदिरापतीय नेने मनवे युदु इंदिरापतीय नेने मनवे आनंद तीर्थ मुनीन्द्रवंदितना युदु इंदिरापतीय नेने मनवे युदु इंदिरापतीय नेने मनवे. म्हळ्यार कितें रात्रीन कसो आसता काय म्हळ्यार जाल्यार रात्री दनपारां महापूजा उरता, कोणाले एक अभिषेक उरल्यार उरता, सांजे मागीर रंगावलीची पूजा म्हणून उरता. कडेन थोडे कडेन हांगा देवस्थाना भितर केळीचे पान गाबे बांदून ताजे पूजा उरता. हांगा ती पद्दत ना, म्हळ्यार रंगावली पूजा यजमानान येवन तागेले आपणाले पुजेक सगळें साहित्य दिवन पूजा करून भटमामान पूजा करची. ताजे नंतर पुजे उद्दा मात्र यजमानान सोडचें, कृष्णार्पण करचें देवाक, ती पूजा चलता. ताजे नंतर नित्य म्हळ्यार हांगा थोड्या लोकांनी पयशे भरले आसा, दुड्ड भरले आसाय भितर पुजे खातीर. तेन्ना कमी आशिल्ले आतां वाडले जाल्यार मुखार आतां चलत आसता, शेव चलत आसा लोकांले. तशेंच हांगा एक व्हड उत्सव म्हणल्यार एक दोन उत्सव, एक वैकुंठ चतुर्दशी. वैकुंठ चतुर्दशीक एक वनभोजन म्हणल्यार हांगाच्यान देव आमगेलो सादारण 1 घंट्यार सुमार दनपाराचें हांगाच्यान वचून आवाळ्याचें त्या आवाळ्या पेडाचेर वचून थंय देव बसता. थंय बशिल्ले नंतर थंय एक धात्री हवन, ताजे नंतर थंय बाकीची देवाक जावं कशें बली प्रदान करून थंय एक कडेन तें पुरा कार्यक्रम जाना फुडें एक महापुजा, थंय एक अभिषेक पुजा उठ जाता. जाल्या नंतर थंय एक संतर्पण म्हळ्यार सादारण 5 ते 5:30 घंट्यार 5-5:30 घंट्यार संतर्पण. थंय महापुजा उठ जायना फुडें संतर्पण जायना फुडें रात्री 9 घंट्यार रथोत्सव. म्हळ्यार देव थंय वचून थंयच्यान दिपोत्सव जाता. दिपोत्सवाचेर मदीं मदीं लोकांक एक महाजन आलें थंय एक नाल्ल दिवचें उरता. नाल्ल दिवन थंय काणूक घालून आरती करून मुखार येता उरता. तशें हांगा घेवन फुल्ल दिपोत्सव म्हळ्यार तांगेल्या जाग्याचेर ताणें पुरा पणटी लावन दिपोत्सव करून देवाला एक प्रदक्षिण काडून देव पुन्हा हांगा येता. पुन्हा हांगा आयले नंतर पालखी भितर देव भितर वतना फुडें
शिवरात्रेच्या उत्सवात दुसऱ्या दिसाक आरवा म्हणून तांगेलें एक देवस्थान आसा बारीक बारीक 2-3 कडेन एक देव आसा थंय कशें केलें जाल्यार थंय हांगा एक 25-50 लोक थंय जेवणां वतात दनपाराचें संतर्पणां पुरा थंय रांदचें थंय आसा म्हणल्यार रान त्या राना भितर वता आसतना भयंकर त्रासदायक जाल्यार आमगेली कमिटी कसं करता म्हळ्यार कामाच्या घेवन पयले दिसा पुरो वाट चॉक करता ताजे नंतर वताय म्हळ्यार थंय वचचें कारण कशें की म्हळ्यार थंय एक म्हत्व आसा म्हत्व म्हळ्यार तो देव की आमी हांगा हाडचे खातीर पुरो प्रयत्न केले म्हळ्यार आमगेले एकल्या कडेन जायना तें तांकां सगळे समाजाचें एक हें जावका कशें की म्हळ्यार तांकां अभिप्राय जावका सो हांवें पयलीं म्हणलें तुमी परत देव लागीं हाडा रे म्हणून पण तांगेलो अभिप्राय ना 10 जाणां म्हळ्यार हे गांवांक लागील तो देव ते तशेंच आनी म्हळ्यार एक आमगेले कुळावी लोकांले लग्न जायना फुडें नव्यान लग्न जायना फुडें तांकां एक हें उरता कसलें दिपोत्सव म्हळ्यार तें दिकमाळ म्हणून उरता एक केळी गाब्याचें गुडीशी करून माथ्यार घेवन एक प्रदक्षिण काडून बायलेन गोवान ती घेवची बायलेन दिवज घेवचे दिवज म्हणून दिव्याचें पान दिव्याचें तें घेवन एक प्रदक्षिण काडून रात्रीक हांगा राबून दुसरे दीस सकाळी फुडें उजवाड पयलीं 6-6:30 भितर थंय वचून तें थंय सोण घेवन थंय न्हावन येवका म्हळ्यार ताका आनेक मनीस उरता ती दोगो लोकांक थंय वचून तें न्हांवचें उरता म्हणल्या नंतर तो एक दिव लायतालो तांकां सहत उरता तो मनीस तांकां घेवन वता थंय न्हांवन तें वस्त्र बिस्त्र अशें तें परा सोण घेवन दुसरे न्हेसून येवचें उरता ती एक परंपरा तांगेली पयलीं दवरना सांगा कित्याक म्हण नव्यान लग्न जाले भितर फस्ट देवाक तें एक ताजे नंतर तांगेलें एक थंय दनपाराचे कडेन थंय संतर्पण शिवरात्री दुसरे दिसा तें पुरात जेवण घेवन रात्रीक सांजे मेळटा कांय ना न्ही तेंच्यांनी येना फुडें प्रत्येकल्यान आपआपल्याली एक देवाला सेवा करून प्रसाद घेवन घर वचचें म्हणल्या नंतर अशें एक हे नरसिंहाल एक खेळा कित्याक म्हणल्या नंतर तागेले एक अनुग्रह आनी तांकां एक देवान बरें केल्लें सांग लोकांक पुरा म्हणल्या नंतर तांगे आपणा पळयलें भक्तीन काम करून घेवन करता इतलें दूर वचचें जाल्यार त्रासदायक जाल्यार मानतार वरकीची वताय कित्याक म्हळ्यार वर्सा 1 दीस न्ही बाकी दिसां उपहार म्हूण आसता तांगेलो श्रावणा भितर सोमाराक उपहार म्हळ्यार कशी थंय एक तळें आसा तळ्या भितर तांदूळ तिमोवन तो दाखोवचें आनी थंय देवाक गंध फूल की कसं म्हणून पुजा करून तो तांदूळ थंय धुवन घेवन थंय दवरचें शीत करचें ना ती परंपरा म्हळ्यार श्रावणान तूं सोमाराचें उरता प्रत्येक घरांत म्हळ्यार तांगे वडिलांन कशें चलोवन आयिल्लें आसा त्या घरांत थंय वचून करताय ताजे नंतर ते शिवरात्री तितलें आनी मुखार तांगेलें तशींची मदीं कोणें सांगून घेतिल्लें नाल्ल केळीं ते व्हरून थंय दवर येता म्हळ्यार आमी भटमामान थंय खंय वचचें कांय ना आनी शिवरात्री दुसरे दीस जाल्यार आमी कांय वचचीं ना थंय तांगेले एक काराट भटमा म्हूण एकलो येता तो करता पुजा आनी पुरा थंय व्हरून तयार करून दिल्यार अशी एक नरसिंहाल एक खेळा आनी नरसिंहाल एक रान्ना भितर आसा नरसिंह तशें म्हणून घेवन ती मजा थंय पळोवच्याक बरें आसा कित्याक म्हळ्यार बारीक तळ्या भितर एक वेवस्थीत आसा न्हांवच्या बिचाक अशें करून घेवन चलत आसता देवळाचे नवीकरणा वेळारी देवाल सन्निधानांतू कौटुंबिक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करच्याक भक्तांक अवकाश हांगाचे सभागृहांतू केल्लें आसा सुमार 200-250 जनांनी बसचीत आसले सभागृह हांगा सर्व वेवस्थीत जावन आसा देवाले सेवे खातीर दूर गांवांतून येवन पावचे भक्ताल खातीर कुडा वेवस्था हांगा आसा थंय राबच्याक चांग वेवस्था केल्लें आसा नरसिंह परशुराम देवाची 5 प्रतिश्ठा म्हणजे 5 गण 5 देव हे हांगा आरव म्हणटा तें आसा ह्या जाग्याक आरव म्हणटात नरसिंह परशुराम देवाच्या देवळा कडच्यान जवळ जवळ 2.5 किलोमिटर जंगलाक हे आरव म्हणटा तें आसा ह्या आरवांक हो देव कळपुरुश
ते फुडले चक्र, त्या सायडीन आदिनाथ ऋषिमुनी आसा, फुडें कळी 5 कळी आसात आनी ताचे फुडें व्याघ्र देवता म्हूण आसा. महाशिवरात्रीच्या उमाशेच्या दुसऱ्या दिसाक प्रभुगांवकर मंडळीचो सगळ्यांचो हांगा कंपल्सरी नैवेद्य हाडपाची परंपरा चालू आसा. हांगा प्रत्येकाचे तांदूळ, नारळ, फळां घेवन येतात आनी हांगा त्या दीस सगळी पुजा जाता आनी महासम्रादन जाता. दुसरें आदिनाथ देव म्हणटा तो ओन्ली प्रभुगांवकर फॅमिलीक लागता आनी ताजो नैवेद्य तांदूळ, धुयिल्ले तांदूळ आनी नारळ, आनी मागीर हे नैवेद्य जावन हे धुयिल्ले तांदळाचे गोडशें करून खावपाची परंपरा आसा. अशें करून हांगा बायलां, भुरग्यां, जाणटी करून 50 ते 60 लोक हांगा मिष्टान्न भोजन करून महाशिवरात्रीच्या उमाशेच्या दुसऱ्या दिसाक वर्सान वर्स परंपरेन येवन महासम्रादना पुजा सगळे मनयतात आनी आनंदान नंतर सांजचे घरा वतात. अशी ही परंपरा चालू आसा. देवळाचे पंचिश्ट अनतिदुराचे आरव म्हणलेले गुड्डेरी 5 परिसरांतू आसती. श्रीचक्र, व्याघ्र, कालीदेवी आनी आदिनाथ देवू हांगासती. अमावास्ये वेळारी ह्या देवांक पुजा चलता. गांवचे भक्तजन हांगा वचून देवा लागीं बरेपणा खातीर मागून घेतात. बंधुनो, आयची देवगिरी कुलदेवता दर्शन कार्यक्रमांतू तुम्ही पैंगिनीम हांगाचे श्री नरसिंह परशुराम देवस्थानाचे दर्शन केले. सुंदर प्रकृतींतू आजचे ह्या देवस्थानाक एक पटी गोवा गेलेले तेन्ना भेट दिवचे विसरू नकाती. आयचे हे कार्यक्रम पळयले नंतर तुमगेल्या इष्टमित्राल मदेंतू, तुमगेल्या संबंधिकाल मदेंतू ह्या कार्यक्रमाची लिंक वांटून घेवचे विसरू नकाती. तशीच आमकां एक लायक दियाती, यूथ ऑफ GSB चॅनल सबस्क्राईब कराती. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार.